सपर्यंत म्हणा हांव ह्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या खंयच्याय मुद्द्याचेर हांवें पावड मारली हें सांगपाक बरें दिसता की जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जे कोण वाटेर मेळ्ळे म्हाका भायर मेळ्ळे भितर अशें करून मेळ्ळे तेंचे स्मित हास्य पळोवन दिसलें की BJPचो विजय ह्या मतदारसंघात हो निश्चित आसा. भाजपाचे संघटनात्मक कार्य ह्या डिचेरी मतदारसंघात अमित शहाची जाहीर सभा, देवेंद्र फडणवीसचे मार्गदर्शन, आमदार राहुल गावडेकरचे मार्गदर्शन, गोवा कोर कमिटी जी आसा त्यांचे मार्गदर्शन ह्या सगळ्या बळांचे निश्चितपणे आम्ही ह्या मतदारसंघात 2 ते 2.25 आघाडी घेऊन या मतदारसंघात आम्ही जिंकतले. तीन फावटी आमदार म्हणून जी कितें विकास कामां म्हणा, बेरोजगारी खंय तरी कमी करपाचो केल्लो प्रयत्न म्हणा, मोदींचे सक्षम सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 2.5 वर्सां केलेली बऱ्यापैकी कामगिरी, त्याचप्रमाणे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांचे गोंयासाठी योगदान आणि देशासाठी योगदान हे सगळे भाजपाची जमेची बाजू आहे या निवडणुकेत. म्हणून म्हटलें हांवें की डिचेरी मतदारसंघात म्हाजो विजय भाजपचो उमेदवार निश्चित आसा. डेफिनेटली येणाऱ्या सरकारान म्हाका मंत्रिमंडळ स्थान आसतलें हें सांगपाक म्हाका खूब आनंद दिसता. थँक्यू. साधारण कितली लीड तुम्ही घेऊ शकता? 2 ते 2.25 आणि पहिला अशी की उमेदवार सकाळी वोट करतात, लास्ट वोट करताय कारण कितें? न्ही म्हाज्या कशें आसा, हांव केन्ना सकाळी वोट करिना. हांव सगळी फेरी मारल्या उपरांत सांजची वोट करता.